स्टेप अप हॉस्पिटल बिचोले आमच्या PHC बिचोलेच्या अंडर सुरू केले डॉक्टर मेधा साळकर. शी टूक्स द इनिशिएटिव्ह. खूप बऱ्या पद्धतीचो इनिशिएटिव्ह असा जे आम्ही स्टेप अप हॉस्पिटल सक्सेसफुली काम करता हे आमकां एक्झाम्पल बिचोलेच्या आमच्या स्टेप अप हॉस्पिटलान जे आहा पळय न्हू हे दाखोवन दिला. हांव कंटिन्युअसली मॉनिटर करता. फाटले 5-6 दीस जाले की तेंच्यांनी जवळपास 30 पेशंट एडमीट आसा. ऑल दो ऑक्सिजनूय आमी अवेलेबल केलो. सुरवातीक आमी म्हटलेले की विदाउट ऑक्सिजन असलेले बेड हांगासर अवेलेबल करूया. बट योगायोगान आमकां डॉक्टर शेखर साळकार जो मणिपालचो दोतोर आसा तोय आमकां हांगा मदत करता. डॉक्टर पालव आसा तोय मदत करता. तांच्या लागून आमकां स्टेप अप हॉस्पिटल विथ ऑक्सिजन बेड सुरू करपाची आमकां इनिशिएटिव्ह आमी हांगा घेतली. जेणे करून आमचे आयुष डॉक्टर जे कंटिन्युअसली 24/7 काम करता. आमचे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेधा साळकर ही हांगा येवन विजीट करता डॉक्टर शेखर साळकर. त्या खातीर 10 बेड असले ऑक्सिजन असलेले पेशंट सुद्धा आम्ही स्टेप अप हॉस्पिटलान एडमिट केल्या. आणि ते आतापर्यंत फक्त एकाच पेशंटाक त्याच्यामध्ये आजिलोन रिफर करचो पडला. अदरवाईज पेशंट रिकवरी जाऊन घरा गेल्या. जेणे करून जो GMCचे लोड येता तो आम्ही कमी करून तो लोड हांगासर स्टेप अप हॉस्पिटलांनी अशा पद्धतीत ट्रीट करता. म्हाका दिसता उरलेली स्टेप अप हॉस्पिटल जर आमी अशाच पद्धतीन सगळी म्हणजे सुरू करपाक लायल्या. बाकीचे हेल्थ ऑफिसर आमचे इनिशिएटिव्ह घेत आसा. जर जालें जाल्यार ऑटोमॅटिकली आमचो अपेक्स हॉस्पिटल गोवा मेडिकल कॉलेज हाजो वयलो लोड कमी जातलो आनी आमकां सगळ्या लोकांक बऱ्या पद्धतीची ट्रिटमेंट दिवपाक मेळटली. पुराय बिचोले तालुक्यांतल्या लोकांक म्हणजे इतकेंच म्हणणें आहा जो कोमॉर्बीड आहा, जेका डायबिटीज आसा, जेका प्रेशर आसा, जेका किडनीचें दुयेंस आसा आनी तो जर पॉझिटिव्ह जालो घरा कडेन न रावता आमच्या स्टेप अप हॉस्पिटलान येवन एडमीट जाया. फ्री ऑफ कॉस्ट बरी ट्रिटमेंट आमी आमच्या स्टेप अप हॉस्पिटलान दिता. त्याची तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन एडमीट जावपाक जाय. आपले 10 दीस कंप्लीट जाल्या उपरांत घरा वचूं येता. ऑल दो कॉम्प्लिकेशन जावन गोवा मेडिकल कॉलेजीन वयच्या पयलीं हांगा जर एडमीट जाले म्हाका निश्चितच खात्री आसा आनी आमच्या दोतोरांचेर विश्वास आसा की ते रिकवर जावन परत आसा तशें घरा वचूं शकता. म्हणून वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग माय एंटायर टीम ऑफ PHC बिचोले, PHC साखली हांच्या दोगांच्या सहकार्यान हे स्टेप अप हॉस्पिटल ऑफ बिचोले तालुक्यांतले जे आमच्या केशव सेवा साधना बिचोले तांच्या सहकार्यान आमी जे चलयता. आमचो डेप्युटी कलेक्टर आमचो मामलेदार हांगा तो पुराय टीम इट इज व्हेरी कॉपरेटिव्ह टीम. म्हणजे ती डॉक्टर मेधा साळकर आनी दीपक वांयगणकर आमचो डेप्युटी कलेक्टर तांच्यांनी बरी इनिशिएटिव्ह घेतल्या. तांकां सगळ्या लोकांचें सहकार्य मेळटा आनी एक बऱ्या पद्धतीचें बिचोले तालुक्यांतलें स्टेप अप हॉस्पिटल चलयता. चडांत चड लोकांनी ह्या कोविडाच्या काळात ह्या स्टेप अप हॉस्पिटलाचो फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता.